एसएजीक आपल्याक नोटीस धाडपाचो कसलोच अधिकार ना आनी पर्रीकार सरकाराच्या कॅबिनेटान 2005 सालांत राणे सरकारान पेंडसे कमिशन भायर मारपी घेतिल्लो निर्णय अजून बदलिल्लो ना असो कायदेशीर युक्तिवाद करून जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेन एसएजीक जाप दिल्या. देणी असल्यार दिवपाक जाता, मात फकत देणी आसात म्हूण जीसीएची मान्यताय काडूंक घेवंक शकना असोय आर्ग्युमेंट ताणें आपल्या जापेत घाला. पळयात खासा रिपोर्ट. निमणे बाळू फडकेन गोंय खेळा प्राधिकरणाक कायदेशीर जाप दिल्या. गोवा क्रिकेट असोसिएशनची मान्यताय कित्याक काढून घेवची न्हय असो प्रश्न हे नोटिशेंत विचारिल्लो. पर्रीकर सरकारान सत्तेर येतकच पेंडसे कमिशनाचो अहवाल मानून घेतलो. तातूंत सध्याचो अध्यक्ष बाळू फडकेचेर ठपको दवरला. तेन्ना बाळू अध्यक्ष म्हूण रावल्यार सरकार कारवाय करतलो अशी धमकी तातूंत दिल्ली. हे नोटिशेक बाळून आता खर जाप दिल्या. बाळूचे कॅबिनेटाचेर मुद्दे. 2005 सालात कॅबिनेटान पेंडसे कमिशनाचो अहवाल भायर मारलो. 2012 सालात कॅबिनेटान हो अहवाल मानून घेवपाचो सल्लो दिलो. अजून मेरेन 2005 सालांतलो निर्णय हे सरकारान भायर मारिल्लो ना. 7 वर्सां उपरांत फाटल्या कॅबिनेटाचो निर्णय घुवडावप बरोबर जावचें ना. बाळू इतलेच सांगून राविल्लो ना, तांणी बाकीचो इतिहासय वयर काढला. दिगंबर कामत सरकार सत्तेर आसतना तांणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिवन पेंडसे कमिशनाचो अहवाल मानून घेवप शक्य ना हे सांगिल्ले. ताका लागून आता एसएजी ताचे आड भुमिका घेवंक शकना असो बाळूचो मुद्दो. ताणें एसएजीचे भुमिकेचेर प्रश्न उबो केला. बाळूचे एसएजीचेर प्रश्न. हे विशयाचेर एसएजीन आपले खंयचेच बसकेत चर्चा केली ना. जीसीए सोसायटी कायद्याच्या उपनेमाप्रमाण चलता. तिका नोटीस दिवपाचो एसएजीक अधिकार ना. एसएजीची नोटीस बेकायदेशीर, ती फाटी घेवंक जाय. जीसीए सरकाराकडच्यान एक पैसो घेना. एसएजीक जीसीएचेर नियंत्रण दवरपाचो कसलोच अधिकार ना. जीसीएन मैदानाचेर मॅची केल्यो पूण ताचे भाडे एसएजीक दिले ना असो मुद्दो नोटिशेंत काडला. ताकाय बाळून जाप दिल्या. तो म्हणटा ह्यो मॅची 1997 आनी 2001 सालांत जाल्ल्यो. इतली वर्सां एकूय फावट एसएजीन हे विशीं जीसीएक नोटीस पासून धाडली ना. मात आतां पासून देणे असल्यार ते दिवपाचेर जीसीए विचार करतली. मात हे आदाराचेर जीसीएची मान्यताय काडूंक घेवंक शकनात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुरगांव लागसार दर्यांत बुडपाक लागिल्ल्या ट्रॉलरा वयले 16 नुस्तेकारांक ट्रॉलरवाल्यांनी सारवार केले. बुडपाक लागिल्लो एक ट्रॉलर बाकीचे 2 ट्रॉलरांनी ओडून मुरगांव जेटीचेर हाडलो. तातूंत 16 नुस्तेकार आशिल्ले. ट्रॉलर कर्नाटकांतलो, ताका वाटावपी कर्नाटकांतले ट्रॉलर. ट्रॉलरांची कागदपत्रां आनी हेर चौकशी दर्यादेग पुलिशेन सुरू केल्या. मंगळारा सकाळी ही गजाल घडली. खोल दर्यान कर्नाटकांतल्या सोहन नावाच्या ट्रॉलराक बुराक पडलो. ट्रॉलर बुडपाक लागलो. ट्रॉलराचेर 16 नुस्तेकार आशिल्ले. ट्रॉलर बुडटा म्हूण कळटनाच थंय आशिल्ल्या बाकीच्या ट्रॉलरवाल्यांनी तो ओडून मुरगांव जेटीर हाडलो. 16 जाण साल्वार जाले. मुरगांवा जेटीर येता म्हणल्यार तांकां दनपार जाली. गोवा में ना काम करना है, मछली पकड़ के वो बोट खराब हो गया. इंजन में पानी जाएगा आएगा. वो बंदर है ना नजदीक, वो इधर से कर्नाटक उडपी कर्नाटका. एक बोट इमर्जन्सी आसली, ते बुराक पडलो त्या बोटीक. सो तेजे सेम कंपनीचे 2 बोटीन ताका सायडीन बांदून तशीच हाडून धोक्यार हाडले हांगा एमर्जन्सी तांकां. सो धोक्यार हाडून तेमी आतां बांदल्या ते 3 बोटी. बट अजून कितें हय, तो तेंचे मातशें पेपराचें व्हेरिफिकेशन चालू आहा. तेंचे वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बी कोस्टल पुलीस येवन व्हेरिफिकेशन चालू आहा. सो ताका लागून त्यो बोटी धोक्यार आसात. ट्रॉलर जेटीर पावले उपरांत सुरक्षा म्हूण कोस्टल पुलिसांनी बोटीवेले नुस्तेकार आनी तांचे डॉक्युमेंट तपासून पळोवंक सुरवात केल्या. बुराक जालो म्हणून त्या बोटीचे पळय आसा 2 बोटी ताका मालकाच्यो, तेणी ताका धरून हाडला ना. रिपेरिंग आला ते रिपेरिंग जाता ते करतले वयतले. डॉक्युमेंट सुद्दां व्हेरीफाय करता आनी तेंचे कडेन VHS आहा लायल्लो, वायरलेस कितें आहा ते आसता, ते सगळे आसताच. ते सगळे आहा तेंचे. पण डॉक्युमेंट पळय आसा ते त्यांचे असोसिएशन आसा तेंचे कडेन आसता, ते आतां धाडटले. एक तेणें आतां व्हेरिफिकेशन आमकां धाडलें म्हणजे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. उदकाची बिलां भरूंक लायनीक रावंक नाका जाल्यार ती ऑनलायन भरात. ऑनलायन बिलां भरपाची वेवस्था PWD 26 सप्टेंबराक सुरू करता. मंत्री सुदीन ढवळीकारान मिडियाक हें सांगलें. उदक सांबाळून वापर करपाचेर PWDची आंतर महाविद्यालयीन पथनाट्य सर्त कला अकादमीत सुरू जाल्या. सर्तीचें उक्तावण करतना ढवळीकार उलयलो. जायकाचो एक सोडल्यार उरिल्ले प्रकल्प खंय 70% जाल्यात. ती बिलां ऑनलायन पेमेंट जावपाक जाय किंवा कनेक्शनाचो ऑनलायन पेमेंट जावपाक जाय. त्या खातीर येता त्या 26 तारखेक मुख्यमंत्र्याच्या हातान 12 वरांचेर सबंद गोंयांत आमी ऑनलायन पेमेंटाचें उद्घाटन करता. हाका लागून सर्वसामान्य मनशाक घरा बसून ती बिलां पेमेंट करपाक मेळटली. PWDक येणावळ नासतना सध्या सुमार 40% उदक वाट लागता. उदकाची गळटी आनी चोरयेकूय वता.
वारवता ते उदक उणें जावचें म्हूण जायका मार्फत PWDन यत्न सुरू केल्यात. आता हे सगळे जाग्यार घालतलो आणि 24/7 म्हणजे 7 दीस 24 तास तुमकां जर उदक मेळटलें आसत जाल्यार तुमी काम करपाची आवश्यकता आसा, लोकांनी काम करपाची आवश्यकता आसा. PWD सध्या आंतर महाविद्यालयीन पटनाट्य सर्त घेता. वट्ट 20 महाविद्यालयांनी सर्तीन वांटो घेतला. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मंगळारा सर्तीचें उक्तावण केलें. उदकाची बालदी घेवन काय रे दोंगरार हातान ब्रश आनी ब्लेड घेवन तुका दोंगरार वयता तो दिसता हाड काडपाक वयता हाड शेविंग तुमी मरे भुरगी कोण राव रे लेडे शेविंग करपाक तुका वाटी बार उदक पुरो बालदी बार उदक कित्याक तुका जायकाचे गोंयचे प्रकल्पातलो एक सोडल्यार बाकीचे सगळे प्रकल्प 70% तडीक लागल्यात. मार्च मेरेन मुरगांव तालुक्याक 25 MLD उदक मेळटलें म्हूण ढवळीकार सांगता. जैका प्रोजेक्ट आसा तो 70% काम आमचे जाल्लें आसा, एक पॅकेज सोडलेलें. आनी ह्याय हातूंतली जी मेन पायपलायन वास्कोक वता तें कामूय आमी डिसेंबर पर्यंत सोंपोवपाक घेतिल्लें आसा. आनी जें उदक 25 MLD कमी पडटा मार्मगांव तालुका तें उदक अंदूच्या मार्च पर्यंत थंय पावोवपाचो प्रयत्न पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. इफीच्या डेलिगेट्सांचें रेजिस्ट्रेशन सुरू जालां. आतां मेरेन 2000 वयर डेलिगेट्स नोंद जाल्यात. 14,000 डेलिगेट्स नोंद करपाची मोख ESTचो उपाध्यक्ष दामू नायकान दवरल्या. अंदू फिल्म बाजाराचेर चड लक्ष दिवपाचो ESTचो प्लान. स्पंदन कला महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो. महोत्सवांतलें पेंटिंग आनी फोटोग्राफी प्रदर्शन 25 सप्टेंबर मेरेन लोकां खातीर ESTत उक्तें आसतलें. इफी रजिस्ट्रेशन 18th आयतारच्यान स्टार्ट जालां. हय आनी सो फार 2237 डेलिगेट्स रजिस्टर्ड जाल्यात. तुमच्या सायडीच्यान आनी हय सगळें ऑनलायन दिताय सगळें. आनी सिने फायलाचे 37. ह्या वर्सा कितले आसा कितले जातले दिसता लास्ट year it was 12,916. ह्या वर्सा आमचे टार्गेट आसा टू क्रॉस 13+, सो 14+. आयज पासून मातशें पुशणी पडयलें तें फिल्म बाजार. मेन मोटीव ऑफ द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इज अ फिल्म बाजार. तातूंतल्यान भितर ट्रिटी सायन जावप, पिक्चराचें देवाण घेवप जावप, हें विकप तें घेवप, हें सगळें वेगळेपण दिसती पडटा. घेऊया एक विराम.